कार्निवाला उपरांत प्राचीन काळाक आरंभ जाला। हो काळ क्रिस्तांव भाव भयणां 7 आयतार जेजूच्या पवित्र पावलांचो म्हण खुणायतात, जाका सांतोस पास म्हणटात। आरडीएक्स खातीर हलदणच्यान जोसेफ फर्नांडीस। आमी सगळीं प्राचीन काळांत आसा आनी प्राचीन काळांत आमकां 7 आयतार मेळटात आनी ह्या 7 आयतारांत आमी जेजूचे पवित्र पावलां आमी म्हणटा सांतोस पास ते समोरता। आयज पयलो पास जेजू जेसेमने मोड्यांत मागणी करता। जेजूचे कोश्ट आयले, दुमाडे आयले आनी जेजू बापा लागीं आपलो आदार मागता। तेच भाशेन हो कुरीस मुखार व्हरूंक आमी 7 पास समोरताना पयल्या पासाचेर आयज कितें नियाळ केला। दुसरो पास म्हणटा जेजू बणकुणीत। तिसरो पास जेजूचेर जर्मोण मारतात। चवथो पास जेजूच्या काट्याचो मुकुट घालतात। 5वो पाठ म्हणटात हो तो मनीस। 6वो पास जेजूच्या कानार कुरीस आनी 7वो पास जेजू कुर्साण केलायतात। आनी केरीत भाशेन ह्या 7 पासांनी जेजूचें जिवीत नियाळटा कशे भाशेन जेजून आमचे खातीर आमच्या पातकां खातीर कोस सोंसले आनी ह्या तेज्या मरणा वरवीं ताणें आमकां सोडयली। जेजून कोस सोंसले, जेजू मेलो आनी जेजू उपरांत पुनर्जीवन जालो आनी आमकां ताणें सगल्यांक जैतून केलें। ह्या प्राचीन काळांत जेजूचे आमी कोश्ट नियाळून आमच्याय कोश्टांत ताचे कोश्ट आमी भरून काडूंक, आमी बरें तें करूंक आनी हो प्राचीन काळ आमकां उलो करता मागणें करूंक, उपास करूंक, धरून दान दिवंक आनी हे भाशेन आमी जेजूचे कोश्ट आमचे करूंक आनी दिसा दिसपटी येतल्या कोश्टाक आमी जेजूच्या भावार्थान आमी फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया।